आणि मी पयले आसतले गेले 7 दीस म्हणजे आज 8वो दीस पणजेन उदकाचो व्हडलो प्रॉब्लेम जालो जो चिंतन आसतना आणि जो सुरवातेक 2 दिसांक तेजे सिरियसनेस कोणाक कळना पूण मागीर पळयत जाल्यार हो इश्यू कितको सिरियस आसा तो सगळ्या लोकांक कळ्ळो आणि लोक आमचे पणजेचेच न्ही पणजे आमचे तालिगांवचे कॉन्स्टिट्युन्सी पणजे कॉन्स्टिट्युन्सी तशेंच सगळे तिसवाडी लोकांचो व्हडलो प्रॉब्लेम जालो आणि लोकांचे इतके फोन आमकां येवं लागले की आमकां अशें दिसलें की बाबा आमी कितें लोकां खातीर करूंक जाय. एक्चुअली आमचे कडेन 2 टँकर आसा. एक टँकर आमचो बंद आसा. आमी ते पावसाक आमी ते झाडांक उदक घालपाक जे गार्डनिंग करता तांकां आमी ते टँकर आमी यूज करता आनी ते टँकर आमचे बंद आसले आमी शुक्रार दीस हो इश्यू जाल्या बरोबर शेनवार दीस आमी ते टँकर रिपेर केले तांकां बॅटरी घालून घालचे आनी कितें आसलें रिपेर केलें आनी आमी काम चालू केलें आनी पर डे आमी एक 20-25 तरी ट्रिपी मारल्यो आमच्यो आणि 2 दिसां पयलीं मागीर आमी अशी इतकी आमचेर लोड येवं लागलो आमी तिसरी गाडी तयार केली. आमचो फ्रेंड आसलो आमचो मेयर थोडी रोड्रिगीसान आमकां एक व्हडली 5 गाडी टाकी दिली ती ट्रकार चलयली ताका पायप बीप घालून ती हे केली. अशें करून आमी दिसाक 20-25 ट्रिपी आमी मारल्यो आनी लोकांची आमी सोय केली जाता अशी. आमचो लिडर बाबुशान MLA कमीत कमी ऑन एन एवरेज एक 100 ट्रिपी दिसा पर डे मारल्यो आणि लोकांची सोय केली. सगळी टीम वर्क म्हणजे आमचं भविष्याचे सगळं टीम जी असली सगळ्यांनी काम केले. आम्ही दीस रात काम केले. सकाळी आमचे 7 ट्रिपी सुरुवात जाल्यो रातचे आमी 3 पर्यंत सगळे हे करतात 3 पर्यंत चालू आसतले. कोणाक आमी उदक ना अशें करूं ना. एक सकाळी सांगायचं एक टायमार पावना सुद्दां आमी रातचे पर्यंत आमी लोकांक पावयले आणि लोकांकूय हांव कम्युनिकेट करता की लोकांनी पेशन्स दाखयले आपले. कोणे अशें रागान येवन खंय बाबा हे करूं ना. लोकांनी आपले पेशन्सान दाखयले. लोकांक सिरियसनेस कळ्ळें प्रॉब्लेम जाला म्हणून आनी कोणाच्या हातीन नासलो प्रॉब्लेम हो नेचराचो प्रॉब्लेम जालो. एक पावस चड पडून ती माती गेली आनी पायप हे जालें म्हणून तो रिपेर करपाक इतको दीस लागलो. तशेंच हांव लोकांक आमचे ते स्टाफ आमचे ते दीस रात वावुरले. आमचे जे ड्रायव्हर जावं आमचे स्टाफ आमचे क्लिनर आनी म्हणजे हें करता पंप ऑपरेट करता तांकांय हांव शाबासकी दिता.